कुंकळेच्या देवटे पठाराचो जो दोंगर आहा तो दोंगर बेकायदेशीर हेतून फॉरेस्टाचें मारून थंय प्लॉट करपाचें कारस्थान गोपाळ नायक आनी राजकीय पक्षा मदीं जावन हो दोंगराचेर प्लॉट विक्री चालू आशिल्ली। आमी लोक एकठांय जाले आनी ती प्लॉट विक्री आनी बाकीचे सगळे दोंगर कापणी आमी बंद केली। तेजे उपरांत आमी हायकोर्टाक गेले। हायकोर्टान ह्या दोंगराचेर कसलेंच स्ट्रक्चर येवपा नजो, कन्स्ट्रक्शन येवपा नजो अशें निकाल दिलो। डेप्युटी कलेक्टराक फॉरेस्टा सगळ्यांक डायरेक्शनां दिल्या एक्टींग करात म्हणून। तेजे उपरांत आमी ग्रीन ट्रिब्युनलाचेर गेले आनी ग्रीन ट्रिब्युनलान ऑर्डर केली की दिस इज अ प्रायवेट फॉरेस्ट एंड इट शूड बी डिमार्केटेड। फॉरेस्टाक इमिजिएटली हे फॉरेस्ट डिमार्केट करून 14 ऑगस्ट पर्यंत आपलो रिपोर्ट फायल करचो अशी तंबी ग्रीन ट्रिब्युनलान दिल्या। रिपोर्ट 14 तारखे फायल करपाक। हेजे मदीं आमी आमचो आमदार आनी ह्या प्रियो मतदारसंघाचो मंत्री बाब गोविंद गावडेक मेळ्ळे। तेणी सांगला आपलो पूर्ण सपोर्ट आसा आनी आमी ताका अपील केलां की ताबडतोब ही जी माणावळ आसा ती बंद करची। कित्याक पब्लिकली थ्रू द प्रेस मिडिया, पब्लीक मिडिया टू टेल द गव्हर्मेंट दॅट इनफ इज इनफ। आमी वी हॅव ऑलरेडी डिसायडेड फाल्यां हांगा ह्याच ऑफिसांत रजिस्ट्रारांत हांगा सेल डीड जाता त्या एरियेचे 110 प्लॉट सुमार ऑलरेडी सोल्ड जाल्या। प्लॉट सेल करपाक प्रॉब्लेम ना, थंय झाडां लावपा येता, थंय व्हडले व्हडले रूख घालपा येता, पूण थंय जर कसलें स्ट्रक्चर येता जाल्यार वी आर पब्लिकली गोइंग टू डेमॉलिश। अनेक ट्रेंड आयला, कांय मारवाडी लोक गोंयांत ट्रस्ट करून हांगा श्री कृष्णाचें देवूळ बांदपाक सोदता। हांव सरकाराक विचारता की गोंयच्यो जमनी गोंयकार सोंपले, काबार जाले म्हणून तुवें आतां मारवाड्या देवळां बांदपाक ट्रस्ट दिवप। आनी एक आनी दोन न्ही, हजारांनी स्क्वेअर मिटर मथुरेक चला मरे, मथुरेक कृष्ण आसा। गोंयांत सुद्दां कृष्णाची कितलीशीं देवळां आसात। तुमकां जर मारवाड्याक गुजरात्यांक जर हांगा येवन कृष्ण भक्ती करपाची आसा जाल्यार गोंयांत कितलीशीं देवळां आसात थंय वतात। पूण तुमी आमच्या दोंगराचेर जर मंदिरां बांदताले आसत, सॉरी आमी गांवचे लोक हें जावपाक दिवचे ना। विदीन अंडर 15 days हें डिमार्केशन जालें ना, बिकॉज दे कॅन ऑलवेज टेक ए डेट इन द कोर्ट। आय एम एडवोकेट, ते पयली डेट घेवपाक शकता। पूण तें जालें ना आसा डिमार्केट जाल्यार इमिजिएटली वी आर गोइंग टू हॅव कंटिन्युअस स्ट्रगल। फोंडेची उपवनपाल म्हणटा तांणी खंय फॉर्मालिटी करपाक जाय त्यो केल्यात आनी फोटो आनी रिपोर्ट DSF नॉर्थाक धाडला। फुडलें तांणी करपाचें। तो मैं इस विषय में आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने जो सर्वे नंबर्स की बात हो रही है इस पर्टिकुलर केस में, उनको डिजिटाइज कर लिया है, उनको सैटेलाइट इमेज पे ओवरले कर लिया है और उसके बाद में हमने DCF डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ को वो फील्ड वेरीफाई करने के लिए वो एरियाज़ दे दिए हैं। तो वो इन एरियाज़ को वेरीफाई करके रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देंगे। तो नई कमेटी को पहले ये सारे एरियाज़ को डिजिटाइज करना था, उसके बाद सैटेलाइट के ऊपर देखना था कि क्या ये एरियाज़ फॉरेस्ट हैं या नहीं है। सैटेलाइट की कलर कोडिंग होती है, सैटेलाइट इमेज जो है उसको क्लासीफाई किया जाता है फर्दर अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के थ्रू। उसके बाद कलर कोडिंग पे उस सर्वे नंबर को डाल के देखा जाता है। तो जो भी वो दिखाता है उसके बाद में उसका फील्ड वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो उसके लिए हमने उनको दिया है, जैसे ही उनकी टीम फील्ड पे जाएगी, पर्टिकुलर एरिया को वेरीफाई करेगी, वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।